beautiful face. You're not showing your face. I don't know who is coming. And you're not showing even ID, authorized government ID that you are an authorized person. या शॉपा कोणे बांधला? शॉप दीपक गाडेकरांनी बांधला. जाल्यार ओनर कोण? ओनर कोण म्हणजे? म्हणजे हे शॉप बांधला जाल्यार दीपक गाडेकर. दीपक गाडेकर. जाल्यार परमिशन कोणे घेतल्या? दीपकान दीपक तेकाच नोटीस सर्व केल्या न्हू आता. कसली? खंय केले या आमी लायले पळय मरे. या आमी लायले आमी लायले. आमी लायले ते आमी कितें केला ते दिल्लीच्या खाती आता ओके आता लास्ट टाइम कितें सांगे म्हणटा त्यांच्या आमच्याकडे चूक झाली कितें सोल्युशन काढा न्ही. This is not the way. गव्हर्नमेंटाचा रूल असा फाईन किती फाईन करा आणि they have just come and just sealing everything. This is not fair on government path. आता त्या म्हणून नोटीस इश्यू केल्या आणि नोटीस सगळे शॉपांचेर मारून घाशिल्ले न्ही. एकट्या कोणाक मनशाक इश्यू केलेला तूं सगळे इंडिव्हिज्युअल शॉप कशे सील करू शकता. मंदिराचे सगळे हँडीक्राफ्टाचे सामान दवरताले आनी आमी सगळे 7-8 जाणां आमी कितें करपाचें आमी सगळ्यांनी पयशे काडून ते शॉप घेतलेले न्हू. आईस्क्रीमीची शॉप आता आईस्क्रीम विकली तेंच्यांनी हजार लाखाचो माल पिड्यार जाल्लो लायट ना आता ते कोण दितलो. एक्सकॅव्हेटिंग when they were doing structure here त्यांना हुई गेलेले 2 वर्सां पयलीं 2 महिने झाला 3 महिने झाला 2 वर्ष झाले लोक 100 लोक वयतात अशे वयतात आणि पळयता हिंगासर कितें तरी एक्टिविटी चालू आहा पूण तेन्ना कित्याक येवंक ना सील मारपाक त्या टायमार आता कित्याक लोकांच्या पोटार हे करपाक. लेटर आमी इनवर्ट केले तेजी आमकां रिप्लाय दिवना. ट्रेड लायसनाची कॉपी घातल्या तेजी रिप्लाय दिवना. रिजॅक्टूय केला म्हणून सांगून ना पासूय जाला म्हणून सांगिना. हेजेर कितें म्हणून सांगपाक आतां आमी आयज हितून पणजे अर्बन डेव्हलपमेंट हितून हे स्टे घातल्या ते आतां रजिस्टर नंबरूय जाला आतां आनी ते पळय आतां फाल्यां आयज नाल्यार फाल्यां ती स्टे जातली.